Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. सरकारान पंचायती गुट लावन गोंयभर 13 नगरपालिकाक केल्यो खऱ्यो. मात नगरपालिकांक सोब सारकी येणावळ येना. पालिकांची बॅलन्स शिटां पळयल्यार कपलाक आटयो, स्वायत्त संस्था नांवाच्यो. सांगे पालिकेची वर्सुकी येणावळ कितल्या वर्सांनी कोटीक तेंकल्या. केपें पालिकेची वर्सुकी येणावळ 2.5 कोटी ते 2.5 कोटी भितर. पेडणे पालिकेची वर्सुकी येणावळ 2.5 ते 3 कोटी भितर. काणकोण पालिकेची वर्सुकी येणावळ 3 ते 3.5 कोटी म्हऱ्यान. दिवचल, सांखळे, फोंडे, वाळपयची येणावळ हळूहळू वाडून 5 कोटीक तेंकल्या. कुडचडे पालिकेची 8 ते 9 कोटी. कुंकळ्ळेचे 4 ते 5 कोटी मेरेन येणावळ. म्हापशा पालिकेची 15-16 कोटी. मडगांवची 20-25 कोटी. मुरगांवची 25 कोटी मायज. पणजे CCPची येणावळ 60 कोटींक तेंकिल्ली. फाटल्या 2 वर्सांत 40 कोटी मेरेन देंवल्या. आता 2017 ते 2019 मेरेनचे पालिकांचे ऑडिट रिपोर्ट पळयात. 12 काळ पातीशेर म्हूण उठसूट सरकारा मुखार हात पसरपी पालिकांनी तांच्या वाठारांतली हाऊस टॅक्स आनी बाकीचे टॅक्सांचे वसुलीचे कशे दिवे लायल्यात पळयात. मडगांव पालिकेची घरपट्टी, ट्रेड टॅक्स आनी हेर टॅक्स मेळून 13 कोटी 88 लाख पेंडींग. केपें नगरपालिकेची 62 लाख रुपया घरपट्टी, ट्रेड टॅक्स हेर येणावळ बुडीत. म्हापसा पालिकेची घरपट्टी, ट्रेड टॅक्स, सायनबोर्ड टॅक्साची 3 कोटींची वसुली उरल्या. सांगे पालिकेची 15 लाखांची घरपट्टी, ट्रेड टॅक्स पेंडींग. कलेक्शन फक्त 6 लाखांचे. कुडचड्याचे 36 लाख कलेक्शन, 1 कोटी पेंडींग. कलेक्शनाचे 3 पटीन पेंडन्सी. पेडणेचे कलेक्शन 5.5 लाख, पेंडींग 16 लाख. कलेक्शना परस 3 पट पेंडींग. दिवचल नगरपालिकेची घरपट्टी, ट्रेड टॅक्स, सायनबोर्ड टॅक्साचे 1 कोटी 30 लाख वसुली उरल्या. काणकोण पालिकेची येणावळ वसुली करूंक नाशिल्ल्यान 25 लाख आडकले. पणजे महापालिकेची आदली आनी नवी पेंडींग येणावळ कोटयांच्या घरात. नगरपालिकांक सोबा सारकी येणावळ ना ती ना. पालिका हाऊस टॅक्स, ट्रेड टॅक्स आनी रेंट वसुलीकूय फेल. येता त्या येणावळीन नगरसेवकांचो खर्च, स्टाफाचो पगार, नित्याची कामां जाता तशी धुकलपाची, गटारांत नितळ करपाची, नवो प्रकल्प स्वताचे अर्थीक बळार उबो करपाची तांक एक्केय पालिके कडेन ना. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार.